नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आज सांगचे हांव काणये नांव बुदवंत कायेच बल म्हणून. एक गांवांतू एक मनीस आशिल्लो. ताका 3 चेल्ल्या चेडूं आशिल्लींची. तो तांकां आपोवन सांगता, पळय आमगे लागीं मस्त दुड्डू आस्ती पास्ती कसलेय ना. तुम्ही कसं करका म्हणारी तुमगे ज्ञानची चड कोण घेवका. सूक्ष्म दृष्टीरी हे जगत सगळे पळोवन गमंदीवन पळोवन घेवका आणि ज्ञान प्राप्ती कोण घेवका त्यांची तुमगेल बद आस्ती म्हूण सांगता. त्या प्रकार त्या 3 चेडूं बुदन जावन होड जाताची. प्रत्येक गमन दिवन पळोवन मस्त विशय तांणी शिकताची. होड जातरी तांणी तेगय आम्ही दुसरे गांवां वचून काम सोदुया म्हणून तेगय एक दीस भायर सरताची. तशी मुखार मुखार वचून एक गांवां वचून पावतना मालगड भाव सांगता, हांग दुखून हेंच वाटेरी थोडे वेळ फुडें एक व्हड उंट चमकून चमकला म्हूण सांगता. उंट म्हळ्यार वंटे कॅमल. तांणी तशी मुखार सरताची. थोडे वेळान दोन्ही भाव सांगता, ते उंटाले दाव दोळ कुरडो म्हूण सांगता. आनी चिके मुखार वतना 3 भाव सांगता, त्या उंटा वयरी एक बायल मनीशी आनी एक चेडूं बैसून आशिल्लींची म्हूण सांगता. तितली म्हणटना मागश दुखून घोड्यार बैसून एक मनीस थंय येता. ताका पळयतना तो घायसोकार आसशे दिसता, कसो की सोदितर आसशे दिसता तांकां. तेन्ना तेगय निमगिताची, तूं कसले कोणाकय सोदितर आसवे, एक व्हड उंट सोदितर आसवे तूं म्हूण निमगिताची. तेन्ना तो वय वय म्हूण म्हणटा. ते उंटाले दाव दोळ कुरडुवे म्हूण निमगिताची. वय वय तुमी पळयला हांवें ताका म्हूण निमगीत तो. तेन्ना 3 भाव सांगता, ते उंटा वयरी एक बायल मनीस चेडूं आशिल्ली वे म्हणटना तो घोड्यार दुखून तो गुदे म्हणटा, वय तुमी सांगेल पुरो सम्मा खंयसर तांणी म्हूण निमगिता. आमी तांकां दोळ्यान पळयनी, तूं हेंच वाटेर मुखार गेला तुका तांणी मेळो पुरोची म्हूण सांगता तांणी. तेन्ना तो तांकां नमगना. तुमी पळयनी जाल्यार कशी अशी वर्णन केली. तुमीची मिगेल उंटाक आनी मिगेल बायल आनी चेरडाक खंयकी निप्पोवन दवरला, खंयसर म्हूण सांगयाची म्हूण म्हणटना तांणी सांगताची, बद आमी पळयनी, तूं अशी मुखार वच तुका मेळटा तांणी म्हूण म्हणटाची. तो तांकां नमगना. यो आमी रायल्या वचया, तुमी फट्टी सांगताची म्हणून तांकां घेवन तो रायल्या वता. आनी रायल्या सांगता, राया आनी तेगांनी कोर मिगेल बायलेक आनी मिगेल चेरडाक आनी उंटाक खांपून काडला म्हूण सांगता. तेन्ना राय निमगिता, तांणी काडला म्हणून तुगेल्या साक्षी कसले आसा म्हूण निमगिता. तेन्ना तो सांगता, तांणी त्या दोळ्यान पळयल वरी सांगतर आसची. ते उंट व्हड आशिल्ले कय, ते उंटाल दोळ कुरडू कय दाव दोळो, ताजे वेरी मिगेल बायल आनी चेडूं आशिल्ले कय, तांणी पळयनी जाल्यार कशी सांगची राया तें म्हूण निमगीत तो. तेन्ना राय सांगता, तो विशय वय कशी सांगली तुमी म्हूण तांगेल्या निमगीत रायो. तेन्ना तांणी सांगताची, राया आमकां कसं पळयल्यार आमी सूक्ष्म जावन पळयताची आनी ताजे अर्थ आमकां कळटा, तीच आमगेल विद्या म्हूण सांगताची. तेन्ना राय सांगता, वय वे तबळ म्हाका तुमकां परीक्षा कोरका म्हूण सांगून तो तागेल मंत्री आपयता. आनी मंत्री लागीं कसो की कान्ना भितर एक गुड्डू सांगता. मंत्री 2 जाण दूतां घेवन भायर वता. आनी थोड्या वेळान 2 जाण दूत एक रुक्का पेटी व्हांवन घेवन येताची आनी राया लेद्रा दवरताची. रायो तांगेले निमगिता, हे पेट्टे भितर कसले आसा म्हूण सांग्या पळया म्हूण निमगिता. तेन्ना सुरवे भाव सांगता, हांतू भितरी कसो की एक उरूट वस्तू आसा म्हूण सांगता. दोन्ही भाव सांगता, ते वस्तू दाळिंब म्हूण सांगता. 3 भाव सांगता, ते दाळिंब तरणे पिक्कनी ते म्हूण सांगता. रायो ते पेट्टेचे बागेल काडून पळयता. पळयल्यार तांतू बदची एक दाळिंब आशिल्लें, तरणे दाळिंब. राया भारी खूश जाता. तुमी बद बुदन म्हूण सांगून त्या मनशा सांगता, तुगेल बायले आनी चेडूवांक चेरडाक सोदूक हांव जन पेटयता, तूं मुखारशी म्हूण सांगता. आनी हांकां सांगता, तुमी बद बुद्दंत जाल्यार म्हाका एक सांगयाची, तुमकां कशें कळ्ळें तें पळयनाशी तें उंट चमकल म्हणून निमगिता. तेन्ना मालगड पूत सांगता, ते उंटाचे पाऊल पळयल राया आमी,
मातये भितर पावल आशिल्लें आनी तें हडहड पावलं. तशें देखून तें हॉड उंट म्हूण आमकां कळ्ळें म्हूण पळय. तेन्ना राय निमगे आतां वळटा तागेलें दाव दोळ कुरुड म्हूण कशें कळ्ळें तुमकां. तेन्ना दोनी भाव सांगता त्या उंटान उजवी दिकाची तण मात्र खेळ्ळा, दाव दिका तण तशी आसा, ते देखून ताका दाव दोळ कुरुड म्हूण हांव लेखलें म्हूण सांगता. तिन्नीच्या निमगेता ताजे वयर बशिल्ली बायल तागेली एक बायल मनीशी आनी चेडूड म्हूण तुका कशें कळ्ळें म्हूण निमगेता. तेन्ना तो सांगता चिके मुखार वतना त्या उंटान बशिल्लें आमकां नेलार दिसलें आनी एक बायल मनशी येलें वाणेचे गुर्तू आनी एक चरडाल पावला गुर्तू दिसलें. तशें देखून एक बायल मनीस आनी चेडूड आसा म्हूण आमी लेखलें म्हूण सांगता. जायत आतां तुका पेट्टे भितरी दाळिंब आसा म्हूण कशें कळ्ळें म्हूण सांगता. तेन्ना सुरवे भाव सांगता त्या दुतांनी हाडटनाची ते पेटी हगूर आसा म्हूण म्हाका दिसलें. तांणी जड अशें दिसता न्ही तें. तांणी तें नेलार दवरतना एक बदीन देखून आनी एक बदीन तांतू भितरी कसकी गडगडे नाशिल्लें कळ्ळें. ते देखून तांतू विंगड कसलेय वस्तू ना, खाली एक उरूट वस्तू आसा म्हूण हांव लेखलें म्हूण सांगता. ते दाळिंब म्हूण तूं कशें सांगलें म्हूण दोनी चेल्यांनी घेता रायो. तेन्ना तो सांगता ते दूत न्ही पुरा तुगेले ते दाळिंबेचे एक तोट आसा पळय त्या दिकान थंय देखून येतालींची. तशें देखून तो उरूट वस्तू म्हळ्यार दाळिंब आसतलो म्हूण हांव लेखलें म्हूण सांगता. राय सांगता जायत ते तरणी म्हूण कशें सांगलें तुवें म्हूण निमगेता तिन्नीच्याक. तो सांगता राया तुगेले तोटा दिकान एक पण पळय आतां दाळिंब पिकच्यो वेळू न्हय, पुरा दाळिंब तर नेस पळय तुगेले तोटान तूं म्हूण म्हणटा. राया मस्त खूश जाता आनी बदची भारी बुद्दंत म्हूण लेखून तो सांगता तुमी खंयी काम सोदून वची नाका, तुमी म्हगेल्या आस्थानांतूय राब्याची, तुमकां हांव मंत्री पदवी दिता, तुमगेले तसल जन म्हाका जावका म्हूण सांगता. पळयलें न्हू चेडूवानो बुद्धवंत काय बल कसं म्हणू. नमस्कार.